Hello and welcome to Prudent News. Now a look at the headlines. No definite solution to Tilari yet. Government hopeful of getting water in 2 days. Administration gears up for alternate arrangement. CM says Lok Sabha election will be held by the end of 2013. Inaugurates BJP office in Madgaon. BJP's Mission South Goa begins. NCP claims that they will contest North Goa seat in coalition with Congress. Issues statement after a meeting with party supremo Sharad Pawar. Media losing credibility, need to be sensitive, not sensational. No more scope for kuch bhi chalta hai attitude, Rajdeep Sardesai warns during his visit to Prudent. Nirbhaya dies in the Singapore hospital. Nation mourns death of the rape victim. Government promises stricter and effective laws. And state government commences work on package for mining dependents. CM says government will announce concrete measures by 15 January. Now the news in detail. Chief Minister Manohar Parrikar along with Savantwadi MLA Deepak Kesarkar and MP Sripad Naik met NCP Chief Sharad Pawar at Bambali over the Tilari issue. Looks like the issue will take some more time to get resolved, though CM has assured to open the water gates within 2 days. CM has also announced compensation for the sugarcane cultivators suffering loss due to Tilari Bandh. Administration is gearing up to make alternate arrangements for water. ते मागणे संदर्भात एक गजाल हांवें सांगली की शेतकरी हो विषय आमकांय सेन्सिटिविटी म्हणजे सिंपॅथेटिकली कन्सिडर करता म्हणजे हाजो अर्थ उदक थांबोवन न्हय उदक थांबोवन करीत जाल्यार इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लॅकमेलिंग त्यामुळे दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस बट वी वील डेफिनेटली कन्सिडर विथ सिंपथीज जे कितें ठरोवपाचें आहा तें आमचो मिनिस्टर 18 तारखेक मिटिंगेक वतलो तर ताजे बरोबर कन्सल्टेशन करून योग्य तो निर्णय घेतलो. वी आर सिंपथेटीक टू द इशू आणि त्यामुळे निर्णय घेता असताना माप हे सदांच शेतकऱ्याच्या आयडी आसतलें हाज्या बद्दल सांगपाची गरज ना आवश्यकता ना पण उदक इमिजिएटली सोडूंक जाय हें हांवें पवारांकूय शरद पवाराकूय स्ट्रेस केलें आनी दे हॅव एश्युअर्ड अस दॅट इन नेक्स्ट 1 or 2 days दे वील डिस्कस वीथ दॅट ते कोणते आंदोलक आसा ते बरोबर आनी हाका उदक सोडपाच्या दृश्टीन ते इमिजिएटली कारवाई करतले. 1-2 दिसां भितर उदक सुटूंक जाय अशें म्हजें स्वताचें हें. मीनवायल आमी उदक दिवपाची सगळी वेवस्था केल्ली आसा. साळ न्हंयचे 40 हॉर्स पॉवरचो एडिशनल पंप बसयला जाचें उदक तिळारीच्या कालव्यान सुट्टलें. फाल्यां दनपार पर्यंत उदक सुटपाक सुरू जातलें. शेतांक उदक इमिजिएटली फाल्यां सांज पर्यंत मेळटलें. थोड्या भागाक मेळपाकूय लागलें. लाँग टर्म मेजर म्हणून आनीक गजाल केल्ली आहा ती म्हणजे वी आर इमिजिएटली प्रिपेरींग अ plan for additional pump set at साळ बंधारा. साळ बंधाऱ्याच्यान साधारणपणे 100 ते 125 MLD उदक पंप करपाक येता आमठण्यान. माझ्या हिशोबाने साधारण 200 ते 500 हेक्टर जमिनीमध्ये इम्पॅक्ट झालेलं आहे. ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटला मी असेसमेंट करायला सांगितलेलं आहे. त्यातलं केळीचं पीक जे आहे काही भागात मला वाटतं ते बऱ्यापैकी नुकसान झालेलं आहे. तिकडे ऊसाचं जे पीक आहे त्याचा उतारा कमी येईल म्हणजे वजन घटलेलं आहे पाणी नसल्यामुळे त्यामुळे त्यांना नुकसान होणार आहे ते आम्ही कॉम्पेन्सेट करू. बाकीचे जे आहे ते सगळं सारखं चालू आहे. Lok Sabha election might be held in October or November of 2013. Chief Minister Manohar Parrikar said this while opening BJP office in Madgaon.
Government plans to shift all major offices of Madgaon to the Grand Collectorate office near KTC bus stand in Madgaon by 26 January. 2014 पर्यंत इलेक्शन जातले हाजी म्हाका पयली गॅरंटी ना. If you ask me, it is opening for 2013 लोकसभा इलेक्शन. I'll say yes. इलेक्शन बहुतेक करून नोव्हेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2013 जाता अशें दिसता. उद्घाटन 30 मेक करता. सगळीं ऑफिसां शिफ्ट जाली. पण सादारण 26च्या आसपास केन्ना तरी एकट्याक थंय व्हरपाक टार्गेट धरला. थंय ओरिजिनली फक्त कलेक्टरेट आशिल्ली, पण ते जर खऱ्याच अर्थान तें ऑफिस साऊथ गोंयचे इट इज अ ग्रँड्यूर बिल्डींग, त्या बद्दल डावट ना, पण इट हॅज ऑल्सो गॉन आउट ऑफ हँड. NCP will contest the North Goa Lok Sabha seat as a coalition partner of Congress. State NCP leaders had a meeting with party head Sharad Pawar on Saturday morning on various issues. Meeting has resolved to restructure NCP in Goa by appointing a new state president and Pradesh committee. It will happen in a month's time. उत्तर गोंयांतल्यान NCP निवडणूक लढयतली हेजेर ठाम. हय, उत्तर गोंयांत आमची जी युती जी आसा काँग्रेसी बरोबर, ती युती ह्या UPAचो घटक म्हणून राष्ट्रवादी आसा. म्हणजे जे आमच्या शरद पवारांजीन सांगलेलें आसा की उत्तर गोंयचे जो मतदारसंघ जो आसा लोकसभेचो तो निश्चितपणे राष्ट्रवादीक मेळटलो. जी विभागणी जाल्ली आसा, जो अंडरस्टँडींग आसा, दक्षिण गोंयचो सीट काँग्रेसीक वतलो आनी उत्तर गोंयचो सीट राष्ट्रवादी घेतलो अशें शरद पवारान सांगलां. हय हय हय, ठामपणे सांगलेलें आसा. हो आमकां 100% येतलो. हो विश्वास शरद पवारान उक्तायलो आसा. मुख्य म्हणजे कितें आसलेलें, मेन कमिटी एक रिस्ट्रक्चर जावपाक जाय. आमची स्टेट कमिटी जी आसा थंय खुबशी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा, खुबशे लोक सोडून गेलेले आसा. सो शरद पवारान एक आमकां सुचोवणी केल्या की दिल्लीच्यान कोण तरी अपॉयंट करप, हाज्या पेक्षा स्थानीक लेवलाचेर एक कन्सेन्सस लिडरशीप निर्माण जावपाक जाय, एक कलेक्टीव लिडरशीप निर्माण जावपाक जाय आनी तुमी एक कोण तरी लिडर एक मानून घेवपाक जाय. आनी तशा प्रकरणी तुम्ही एक सजेशन करा, एक एक्शन प्लॅन दाखया, पार्टी कशी ऑर्गनायज करपी. आनी तेणें आमकां एका म्हयन्याचो एक दिलो अप टील जानेवारी. बाय जानेवारी एंड एक सक्षम अशी नवी कार्यकारिणी कमिटी अस्तित्वान येतली. ओमकार फळारी फॉर प्रुडंट. It's time for a short break. Stay tuned.